म्हजें नांव मनोज प्रभू गांवकर, माशेचो, माशें काणकोण. हांव हांगा ह्या शेडी भितर गणपती करतालो. काल जें वादळ आयलें त्या वादळान हांगा एक सायडीच्यान माड आशिल्लो बरो व्हडलो जाणटो, आनीक वादळा एक खेपेक ती ताका सरी बांदिल्ली हांवें रस्त्यार पडची न्ही किंवा लायटी वायरीचेर पडची न्ही म्हण. तो सडनली वाऱ्याचेर गुलांनी ह्या आमच्या अख्ख्या शेडीचेर पडलो. ही गणपती खातीर केल्ली चित्रशाळे शेड करूंक केल्ली हांवें नवी सामकी, आनीक वन तो माड पडिल्ल्यान ती टोटल डॅमेज जाली. आनी हांगा सकयल मुगे एक विशेक तरी गणपती आशिल्ले ते उदक भितर गळे, आनीक ते गणपतीचेय बी नुकसान जालें. आनीक हे साचे बिचे कितें आशिल्ले तेय बी मुगे भिजले, आनी तातूंत म्हाका ना म्हळ्यार 50,000च्या वयर तरी नुकसान जालें. आज तुम्ही पळयता तुफानान आमकां खुबशें लुकसाण केल्लें आसा. सबंद काणकोणभर जायते रूख पडले, तबाही जाली, आनीक आमगेल्या हांगा पळय अडचण हें जाल्लें आहा. पूण आमी जेन्ना अधिकाऱ्यांक कळयलें तेन्ना अधिकाऱ्यान सांगलें आमकां फायर ब्रिगेड धाडटा, पूण अजून फायर ब्रिगेड पावना. कित्याक हेर कडेन खुबशें हें जाल्लें, डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा. सो म्हणून फायर ब्रिगेड थंय बिजी आहा. ते बिजी आहा ते पळोवन आमगेल्या सरपंचान आनी माजी सरपंच निशांत प्रभू देसाय, मागीर हे आमगे सगळे मित्र मंडळ, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक कडेन अजिबात आमकां चान्स ना. बेगींतल्या बेगीन हे रस्त्याची तरी अरेंजमेंट करून आमकां दिवपाची. हे जे आता पावसान सुरू केला पळय न्हू, ते तुमी ते ओगी कित्याक रावले? हे पावसान सुरू केला हे चूक आहा कोणाची? आमच्या प्रतिनिधीचो कोण आहा तेजी चूक आहा. पावस 15 दिसांक पावस आसा आनी आतां उद्घाटन केला, अजून फावंडेशनच वयर सरंक ना आनी पावस चालू जालो. तो हो परस कडसून तो वारखंड मेरेन जॉयन जाल्लो आसा आनी सगळे लोकांचो हो एकच रस्तो वारखंडसून परस कडसून वारखंड मेरेन वचपाचो. तो हे भर पावसान हे फुलाचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी ते अर्दवट आसा आतां. आनी काल जो मोठो पावस लागलो त्या पावसान ते सगळे उदीक वचान हयसर येवं वचपाक लोकांक त्रास जावपाक लागलो. आनी त्या सायडीन हे सगळे एअरपोर्टाचे उदीक वयले येता, ते तांबडे उदीक येता, ते उदीक सगळे त्या सायडीन लोकांच्या घरांनी वचपाचे चान्सीस आसलेले. काल एक दनपारां 2 सुमार JCB हाडून हयसर हे जे उदीक आहा ते सोडले, तेन्ना उदकाक वाड जाल्या, नाजाल्यार हयसर सबंद उदीक भरलेले सारके. हयसर सगळे फूल हे जावन लोकांची हानी जाल्लेली आसा. आनी हो जो हेचो पोल आसा लायटीचो, तो पोलय आतां पडपाच्या मार्गारच आसा हयसर. तेचे बेगिना बेगीन मातशी हें करून सारको करपाचें ते. आनी हे फुलाचें जें काम घेतलेलें आसा हातीन, ते बेगिनातले बेगीन काम करपाचें हें, नाजाल्यार हयसर लोकांक येवपा वचपाक सद्या त्रास जाता. आतां आयच्यान सकाळच्यान लोकांक हयसर ये वच करतलो जाल्यार ह्या उदकांतल्यान वाड काडीत येवचो पडटा, तरी लोकांक हें जायना. थोडे लोक काल हयसर पडलेले आसात. हयसर हेका काल पडोन हे पळय लागले हातीक, हयसर पडोन हयसर लागलेले आसा हातीक. अशें लोकांचें हें जाता. ते मातशें बेगिनातले बेगीन हे फुलाचें काम करपाचें. लाईट
आणि तो काका तेवढे गडेवर गाव एवढे नाही मरा आता ना तू थंयसूनच माझे सांग लाईट मी कसं दिलं पडले हा उमेश नशीब हिंगान हे बघ पूर्ण उडेला मोडून काम करतो आणि शेनवारा केरळात धुमाकूळ घालून जाल्या उपरांत वादळी वाऱ्या सयत पावस आयतारा गोंयांत दाखल जालो. वादळी वाऱ्यान घेतिल्ल्या रौद्र रुपाक गोंयभरचे लोक भिले. वचत थंय जळीमळी गांवांनी झाडां पेडां हुमटून पडल्यात. विजेचे खांबे मोडून पडल्यात. कोणाच्या घरांचेर झाडां पडलीं तर कोणाच्या घराचे पत्रे उडून गेल्यात.
चोय वटेन सगळी कडेन जाल्या ती सगळीच नासधूस. इतक्या सगळ्या जाल्ल्या घडामोडीक लागून राज्यांत अग्निशामक दळाच्या यंत्रणेचेरूय बरोच ताण आयिल्लो आसा. कांय कडेन तर झाडां मोडून पडून रस्त्याक वाट ना जाल्या, लायटूय ना, मोबायलाकूय कांय वाठारांनी धड नेटवर्क ना. कांय वाठारांनी तर मोबायल टावर लेगीत ह्या वादळान मोडून पडल्यात. खुबश्या लोकांच्या बागायतींतलीं झाडां मोडून तांकांय बरोच फटको बसला.